नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो आमकां सगळ्यांक लागता तो लायटीच्या बिलाचो. बरोच बोवाळ जालो आनी लास्टाक सरकाराकय मातशें मारती घेवची पडलें. खरेंच इतलो सगळो बोवाळ करून हे लागता मारती घेवपाची गरज आशिल्ली काय वेगळे काय मार्ग आशिल्ले काय ही जी दरवाड आसा आज नाल्यार फाल्यां आमच्या हड्ड्यार येवन पडटलीच पडटली. कितें हा वस्तुस्थिती आनी मार्ग कितें काडपाचो हाजेर आमी भासाभास करतात. 4 मनीस पयलीं आसात ते जाणी ह्या विशयाचेर खूब अभ्यास केला आनी गोवा कॅनाचेर रोलंडबाब मार्टीन स्वागत तुमचें. दुसरे आसात तुमचे बरोबर गोंयचे आदले मुख्यमंत्री आनी तांची पावर मिनिस्टर म्हणून कारकीर्द सगळे याद काडटा दिगंबर बाब कामत स्वागत. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे स्पेशल करस्पॉन्डंट आनी सिनियर जर्नलिस्ट पांडुरंग बाब गांवकार. आनी चवथे आसात म्हजे बरोबर तांकां ही सगळी गजाल डिफेंड करपाक जाय ते भाजपाचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन दत्तप्रसाद नायक. रण हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. यू सॉ दीस होल एपिसोड आनी तुमी ह्या विशया वयली सगळी हियरिंगां JERCची सगळी अटेंड केल्ली. तुमी कोणाक दोश दितात? हू इज एट फॉल्ट? Right at the beginning, when the petition was filed by Electricity Department, we realized that there is something going wrong. Because if you see the petition, the department pleaded that our revenue gap is something like 473 crores, out of which we have got budgetary support, as the advertisement itself says, 394 crores. So shortfall is 79. So our contention was very simple, that for 79 crores, to use the word average normal tariff hike is going to send a shock wave to the consumer, especially when this government, first being a coalition government, and then it would shortly be going for elections. So in our mind, we were a bit concerned that why this is being done. And then we started to look closely that there is a problem in the department itself. Like as we were approaching the 31st January public hearing, we began to see there are fundamental problems. The websites were wrong, and even on the day of the hearing, I had to say to the panel from Delhi that this department doesn't know who is this minister. The website says Mr. Milind Naik is the minister. The chief engineer is Mr. Is not the present chief engineer. So the whole act was in this very badly put together. And I think this stems from the crisis in the department. And I could see at that time already, Mr. Madkaikar being a person who has just taken over, would be unnecessary taking the flak for something which he was not prepared for. And as we said it, in fact, I remember the bite that we gave on that day of the hearing, that I would request the Honorable Minister to go to every taluka, listen to the consumers, and then take a call. But this should not go through because it's going to backfire. तुम्ही कोणाक दोश दितात? चुकलो कोणाचे? Whoever runs the power department has to run it in the interest of the state, in the interest of the country, and the interest of the common man of the state. Power departmentaचो maximum use पळय आसा कितें आसा, power is an essential commodity आसा. हांव सदांच म्हज्या त्या वेळार सांगतालो लायनमॅनाक हांकां तांकां इमॅजीन करात की रातचे 11 वरांची लायट गेली, तुमचो स्वताचो भुरगो फाल्यां SSC एग्जाम बरयता, 10 वरांचें ताका पेपर आहा, तुजे बापूय म्हणून रिएक्शन कितें जातलें? तें रिएक्शन लोकांचें जाता. हें जर तूं दोळे मुखार दवरलो जाल्यार तूं इमिजिएटली लायन रिस्टोर करपाक वतलो. हें हांव तांकां म्हजें हें म्हणून सांगतालो. आज कशें आसा, जशें रोलंड मार्टिनान सांगलें की JERCचेर घालून आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी हें करपाक शकनात. कारण JERCचो रोल कितें? JERC गोज ऑन द पिटिशन फायल्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. म्हजे कडेन हांगा टॅरिफ ऑर्डर आहा. टॅरिफ ऑर्डर कितें म्हणटा, तूं जर टॅरिफ ऑर्डर जर वाचून पळय जाल्यार टॅरिफ ऑर्डर क्लियरली सेज फर्स्ट ओनली दॅट proposed tariff hike whether justified or not, that the electricity department has to justify the tariff. JERC तुका अमको रेट म्हणना. JERC कितें म्हणटा, you first file the petition. Your petition should show clearly whether you want to increase, whether you want to decrease. आता तुम्ही समज JERC सांगलें we are making surplus or we are breaking even, we are not interested in this. कारण कशें आसा, आज पावर जी गोंयांत येता, though it is coming from NTPC, though it is come various plants of NTPC, the cost of the power is not very high. It may vary from 2 rupees 50 paisa to 3 rupees maximum. So ह्या सिच्युएशनात नॉर्मल म्हणजे जेटलीस्ट जेन्ना हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो, आमचो रोल कितें आसतालो, यू क्रॉस सबसिडायज अँड प्रोटेक्ट अ कॉमन कंज्युमर.
यू चार्ज कमर्शियल सेक्टर, यू चार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर. हांकां प्रोटेक्शन दिवप म्हणजे कंज्युमर हॅज टू बी युअर मेन फोकस. जाल्यार तुका पॉवर डिपार्टमेंट जस्टीस करपाक शकता. हे टॅरिफ आज जे टॅरिफ जे JERCन अप्रूव्ह केला म्हणटा ते पळयलें जाल्यार इट वॉज हिटिंग डायरेक्टली ऑन द कंज्युमर. आनी कंज्युमर कोण जो 100 युनिट कंज्यूम करता, 200 युनिट कंज्यूम करता, 400 युनिट कंज्यूम करता. So that is why I spoke to the power minister also before addressing the press, and I told him, are you aware of this at least? Because power minister आखता JERC मुखार कितें petition घालां कितें घालां तें तरी खबर आसलें म्हाका. He agreed with my viewpoint that it is wrong, it is not correct. He says I will immediately try to do something. I said try to do something before it starts getting boiling. And then he has issued some statement that somewhere he has reduced. But still I feel he should do that exercise properly. कशें आसा, डॉमेस्टीक टॅरिफाचो लास्ट स्लॅब आनी कमर्शियल स्लॅब टॅरिफाचो फर्स्ट स्लॅब, देर हॅज टू बी अ गॅप, देर हॅज टू बी अ डिफरन्स. हांगा जर टॅरिफ जर पळयलें, इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन टॅरिफ जर तूं पळयलें जाल्यार डॉमेस्टिकाचो लास्ट स्लॅब इज 4 रुपीज दाखयता आनी हाजो लास्ट स्लॅब दाखयता म्हणजे कमर्शियलाचो लास्ट स्लॅब दाखयता 3 रुपीज 40 पैसा. दॅट मीन्स कमर्शियल फर्स्ट स्लॅब is less than the domestic last slab, but you are penalizing the domestic consumer. आता कोणी म्हाका म्हणटा 200 युनिट 300. अरे आता खंय पावलां. आज तूं गव्हर्मेंटाच्या कॉलनीनी वचून पळय, गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या सगळ्या कॉलनीनी म्हाका दिसता तांचे कडेन रेफ्रिजरेटर आसतले. इट इज बिकम एसेन्शियल नाव. म्हणजे रेफ्रिजरेटर आसतले, 90% तांचे कडेन AC सुद्धा आसतले. कोणी कितें सांगू, यू हॅव टू एडमिट. So nobody is going to consume your 200 units. Your average bill today is going to be above 300. If somebody is fooling that he is getting 100 unit bill, I can bet on that. 100 unit 300 युनिट्सच्या वयरूच वतलें. काणकोणच्या एका गांवांत आमी ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिफिकेशन केलें, मारलें तिरवळ बिरवळ म्हणून, ज्या घरांनी 2 बल्ब असतात, 2 फॅन असतात, अशा घरांनी 100 युनिट येवपाक शकतलें. अरे हिटर गिजर हे आज गोंयच्या एव्हरेज घरा भितर 300 युनिटाच्या सकल बिल व्हेरी डिफिकल्ट. 200 युनिट पण तरी दोन्ही गजाली पयल्यो. बिल वाडिल्लें तें पयलें, मागीर एका मंत्र्यान दुसऱ्या मंत्र्याचेर फार मारतनाय पयलो, आनी तो फार मंत्र्यान चुकोवपाच्या बोवाळां भितर एक सामकी हिस्ट्री एक्सरसायज केली तेंय पयलें. बरोबर. तूं कोणाक दोश दिता? तसो दोश बाबरोलान म्हणटा तसो, आनी ऑनरेबल फॉर्मर CM जशें म्हणटा की मिनिस्टराक पासून तो डिपार्टमेंट अजून कळला काय कितें हाचेर दुबाव आहा तांकां. आनी ते बरोबर आहा कांयशी, कारण ते तर उलय आशिल्ले पळय ते हांच्या कडेन उलयल्ले, विजय कडेन उलयल्या उपरांत तांच्यार डिसिजन घेतला. पण म्हाका अशें दिसता की त्या डिपार्टमेंटान आतां डिफॉल्टरांचो जो येवपाचो रेवेन्यू आसा डिफॉल्टरां कडल्यान तो अरावंड 200 crore क्रॉस जाला. फॉल्टी जे मिटर्स आहात ते वीज चोरी जाता, थेफ्ट जाता, पॉवर थेफ्ट अजून चल्ले गोंयान. तुमचो जो उर्जा ॲप जो आसा ताचेर दाखयतात ते सरळ पॉवर थेफ्ट जो आहा तो अजून आसा. हे सगळ्यो जर गजाल जाग्यार घातले न्ही जाल्यार म्हाका दिसता हे जे सबसिडायज जे करता आमच्या खातीर तो व्हडलें बर्डन सरकाराक पडचें ना. म्हणजे आत्तां तशें म्हटलें 70 कोटीची एक तूट आसा डेफिसीट, 70 कोटी रुपया तांकां ते एडजस्ट करचें पडटा. पूण ह्यो जर गजाली जर पॉवर डिपार्टमेंटान घातल्यो ह्यो केन्नाच आजून मेरेन जाग्यार पडना. ह्यो कित्याक जाग्यार पडना काय अशें म्हाका एक दिसता. आतां हे जशें कामत सरान म्हळें तशें की इंडस्ट्रियल सेक्टर आनी जो बाकीचो सेक्टर जो आहा तांचेर घालूं येता हो भार आनी लोकांक कमी हे करूं येता. कारण राज्याची सद्याची सिच्युएशन जें आसा, मायनींग बॅन आनी लोकां कडेन जॉब ना, हे जे एक फ्रस्ट्रेशनाचें वातावरण आहा राज्यान, अशे परिस्थितीन ही दरवाड आमकां म्हणजे गोंयकारांक साहजिकच परवडपाची ना. 2 गजाल आसात. एक म्हळ्यार म्हाका दिसता तुमचो खरेंच पावराचो प्रॉब्लेम आसा सद्या. म्हळ्यार एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याचेर फार मारता, एक पावर दुसऱ्या पावराचेर फार मारता, आनी ती बी ह्या तिसरी पावरा खातीर ती तुमी लोकांचेर लादपाक पळयतात. कितें आहा परिस्थिती? आनी डोंट यू थिंक युअर गव्हर्मेंट मिसहँडल्ड दीस इश्यू? नॉट एट ऑल. ते एडमीट करपा जाता न्ही ना, पण एडमीट करपाच्या भितर कांयच ना. कित्याक जशें आतां पळय जशें विश्वजितान जें आपलें स्टेटमेंट केलें ताणें ताका पळय जे ताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी तांचे व्ह्यूज सांगले, मायनींग बंद जालें, डेफिनेटली पॉवर हायक परवडपाचोच नाशिल्लो. देर इज नो डावट अबाउट इट की पॉवर हायक हो कोणाकूच परवडचो ना. आ पार्टी इज क्लियरली म्हणजे वी आर नॉट फॉर पॉवर हायक. आमचो क्लियर स्टँड आसा हाचेर की पॉवर हायक जावचो न्ही म्हणून. आतां एक परत आमी पळयता की काँग्रेस पार्टीचो आनी तांच्या लिडर्सांचो लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न सदांच चालू आसता. जो आतां आमचे माननीय आदले मुख्यमंत्री तांच्यांनी आतां उलोवन दाखयलें आपल्या हातून
की डॉमेस्टीक कंझ्युमर जो हायस्ट आसा आनी कमर्शियल हाच्या मदीं चड गॅप ना म्हणून. सो आज सामान्य मनीस जो आज ही डिबेट पळयतलो तो कितें म्हणटलो की आमच्या मदीं आनी कमर्शियला मदीं कांय गॅप ना. आज गोंयकारांक जर पळोवंक वचत जाल्यार टोटल 4,96,000 कंझ्युमर्स आसा. भितर 0 to 100 2,11,000 येता. 101 to 200 युनिट्स हातून 1,32,000 येता. हांचो दे आर पेईंग एट द रेट ऑफ ₹1.30 अँड ₹1.90. आमचो कामत बाब जो म्हणटा ₹4 अबाव 400 युनिट्स हातून फक्त 51,000 कंझ्युमर्स आसा. अँड दीस 51,000 कंझ्युमर्स म्हाका दिसना तांकां 4-5 हजार बील चड येत जाल्यार कितें व्हडलो पेन जातलो. दीस इज द एक्स्ट्रीम रीच क्लास ऑफ गोवा. आनी परत परत कंझ्युमर इज पेईंग एज मच एज द डॉमेस्टीक कंझ्युमर इज पेईंग एज मच एज द कमर्शियल करून लोकांक एक मिसगायड करपाचो प्रयत्न चलिल्लो आसा. पण आज आमकां कितें जाय पयलीं म्हणजे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय जाय. त्या खातीर जो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप जावपाक जाय आशिल्लो तो हांच्या काळान जालो ना. आतां हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट आख्ख्या देशभरान चलिल्लो आसा. हाजो डेफिनेटली येणाऱ्या फुडल्या काळान आमकां फायदो जावपाक लागतलो. कांय वर्सां पयलीं आमी बिलांचोय विशय पळयल्लो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिलां इन्फ्लेटेड येतालीं इन वीच आय वॉज पर्सनली इनवॉल्ड एज द चेअरमॅन ऑफ GL. आनी तुमी ते पळयल्लें बीन आमी तो कशा रितीन तो विशय सॉल्वूय केलो तो. सो गव्हर्मेंट इज देअर फॉर द पीपल. भारतीय जनता पार्टी इज ऑलवेज देअर फॉर द पीपल. लोकांचे विशय कशे सोडोवपाचे, लोकांक बरो पावर अनइंटरप्टेड पावर दिवपा खातीर कितें कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ती डेफिनेटली घेवप वतली. आतां जशें आतां आमी डिस्कस करतना म्हणलें की पांडुरंग मडकयकरा कडेन आमचे जे माननीय मंत्री आसा तांचे कडेन कामतबाब उलयले, विजय सरदेसाय उलयलो. सो इट इज अ गुड थिंग न्ही की सगळ्यांनी एक जे आपली कितें सजेशन्स दिता हातून सी वी वॉन्ट इम्प्रुवमेंट ऑफ पावर. पावर कसो इम्प्रूव जावचो बरे रितीन आनी चीप रेटीन कसो आमचो हे दिवचो. अजून सुद्दां वी आर वन ऑफ द चिपस्ट स्टेट्स इन गोवा. ओके, यू एग्री विथ दीस आर्ग्युमेंट? पळय हांव पयलींच सांगलें तुका डॉमेस्टीक कंझ्युमर कमर्शियल कंझ्युमर दीज आर क्लास ऑफ कंझ्युमर्स. जनरल ट्रेंड अक्रॉस द कंट्री इज यू प्रोटेक्ट डॉमेस्टीक कंझ्युमर. हांव फाटले तुका टॅरिफ दाखयता. तो परत परत काँग्रेसचो काळ म्हणटा. हांव खंयचो काळ तो हांव नको. हांव 2007 ते 2012 मुख्यमंत्री आशिल्लो. ताजे पयलीं हांव पावर मिनिस्टर आशिल्लो. 8 वर्सां पावर मिनिस्टर. सगळो काळ तुमी तुमचो दर्यान तुमी सांगात. 2007 आनी 12 टॅरिफ हांगा आसा. हय, तूं म्हाका हातूंतल्यान दाखय टॅरिफ कितें चेंज केलें तें दाखय. कितलें चेंज केलें तें पळय. 2007 केल्लें हें टॅरिफ आनी 2012 हें टॅरिफ. तूं पळय हांगा जर पळयलें जाल्यार लक्ष मारतलो अबाव 500 युनिट्स कॅटेगरी आशिल्ली तेन्ना. लास्ट कॅटेगरी वॉज अबाव 500 वीच वॉज व्हेरी मच जस्टिफायड. 0 to 60 आशिल्लें म्हणजे सामको गरीब मनीस तो 0 to 60 युनिट्स ताका ₹1. 61 to 250 ताका ₹1.5. 251 to 500 ताका 2.20 आनी 500चे वयर मागीर तो मागीर 4 AC घालून 5 AC घालून 500 युनिट जाता तो सारको हे आसता. ताका सुद्दां कितलें आशिल्लें 250. आनी तेन्ना कमर्शियल कितें आशिल्लें कमर्शियल वॉज ₹3 फर्स्ट स्लॅब. सो देर वॉज अ गॅप ऑफ स्टील 50 पैसा in the last domestic slab and the first commercial slab. कमर्शियल म्हणजे तुम्ही रेस्टॉरंट आयले सगळे ॲक्टिव्हिटीज आयले कमर्शियल. 2012 टॅरिफ पळय 0 to 60 युनिट्स ₹1.20. लास्ट स्लॅब वॉज ₹3. 500चे वयर परत सांगतो तुका हांव. म्हणजे असो आनी हांचे वेळार कितें जालें हांणी 2014 कॅटेगरी फोडली. 500 आशिल्ले ते 300 केले. 300ची वेगळी कॅटेगरी केली. 400ची वेगळी केली आणि अबाव 400 केले. म्हणून हे प्रॉब्लेम जाला. 300 कॅटेगरी 300 युनिट कंझ्युम करता 400 कंझ्युम करता. पयशेकार मानपाक हांव तयार ना. लोकांनी सांगचें म्हणजे हांव तुका एग्जांपल दिता. आमी नवे मिटर बरयले इलेक्ट्रॉनीक पावर मिनिस्टर आसलो. मडगांवां जुंता हावस म्हणून बिल्डींग आसा. सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट्स तांकां 700-600 रुपये बिलां आयलीं मिटर बसयतकीर. ते रोखडे म्हज्या म्हऱ्या आयले. पयलींची बिलां घेवन आयले. म्हाका म्हणपा सर आमकां 120 रुपये येताले एकदम 700 आयले. हांव तांकां म्हणलें लोड कितें आसा घरां कितें आसा. लोड पळयलें जाल्यार हांव तुका आज सुद्दां सांगपाक शकता. म्हाका तूं तुज्या घरां कितें आसता तें आय वील टेल यू हाव मच युनिट्स यू वील कंझ्युम. बिकॉज देर इज ए कॅल्क्युलेशन. म्हणजे एक ट्यूबलायट इतले युनिट म्हयन्याक तुका दितली. इतले रेफ्रिजरेटरांतले इतले युनिट दितली. तितली नॉलेज म्हाका आसा. सो आय एम एबल टू टेल यू. म्हणजे हांव तुका सांगता क्लियरली लायट फॅन रेफ्रिजरेटर AC हिटर अशें सुद्दां कोणाच्या घरां ताका 400चे वयर युनिट येतले. आतां तूं तांकां सगळ्यांक पयशेकार गव्हर्मेंट सर्वंट सगळे AC रावता. हांव तांकां म्हणलें तुमच्या घरां जर इतलें आसा तुमकां 700 येतले. तुमकां 200 250 येवपाकच शकना. तुम्ही इतले वर्सां करताले गव्हर्मेंटाक कमी पयसो भरताले.
आतां आमच्या एक्टा भितर प्रोविजन ना स म्हयन्या फाटलें बॅक बिल करपाचें. इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट प्रोवायड बॅक बिलिंग फॉर मोर दॅन 6 months. म्हणून तुमकां 6 म्हयन्याचें बॅक बिलिंग करता, ताचे फाटलें करपाक मेळना. दॅट इज द रूल टुडे. म्हणटकीर हें पळय जें आसा, so there I said that even this splitting of 300, 400, these categories have been created and you are increasing the tariff. म्हणजे हाजो परिणाम कोणाचेर जातलो? 100 युनिट म्हणजे हांव आतां आज सांगता. आतां ताणें एक स्टॅटिस्टिक्स दिली, त्यो स्टॅटिस्टिक्स 10 वर्सां पयलींच्यो आसतल्यो. आयच्यो स्टॅटिस्टिक्स सांगता तुका. 100 युनिट कंज्यूम करपी कोण कंज्यूम करपाक शकता? 100 युनिट. आनी मार्टिन्स विल एग्री विथ मी बिकॉज ही ऑल्सो हॅज एक्सपिरियन्स एज फार एज कंज्युमर इज कन्सर्न. 100 युनिट करपाक शकता. काणकोण, मार्लेम, हांवें सांगलें त्या भशेन काणकोण, मार्लेम, तिरवळ अशे जे गांव आसात, ज्या गांवांनी घरां आसात, ज्या गांवांनी ल्हानशीं घरां आसात, तातूंत लायटी आसात, ट्यूबलायटी आसात, फॅन आसात, मॅक्झिमम आसून एक ल्हानसो फ्रीज आसत. ज्यांच्या घरांनी हिटर ना, ज्यांच्या घरांनी तुगेले ग्रायंडर ना, ज्यांच्या घरान तुगेले आतां इलेक्ट्रिकल जितले आयला, एसी सोडून दी, बाकीचे इलेक्ट्रिकल फर्नेसीस आयला न्ही, मिक्सर्स आयले, आनी कितें आयल्या, लोकांक टायम नासता आतां. एवरीबडी इज युजींग इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स. तर थंय तुका तांची बिलां पळया, ती 100-200 कशी येवपाना ह्या लोकांची. यू एग्री विथ दत्त प्रसाद's argument? See, actually, what Mr. Digambar Kamath is saying makes a lot of sense because he has been in power in both the sides. If I remember, the concept of the Power Advisory Committee. Yes, so, politically, he has seen both and his argument is consistent. I don't see any political color in that. Basically, I see the focus on power. And therefore, I would stress, म्हाका तरी दिसता प्रॉब्लम कितें आहा की डिपार्टमेंट जे डायरेक्टिव्ह JRC येयल्यात दिल्यात ज्या 5 वर्सां कंटिन्युअस, they don't want to address it. The first question is whether this department can carry on as a department. The Electricity Act is very clear. Either it has to go in the direction of a board or go in the direction of a corporation. Now, every time they say government has not given any directive. What is the view of the department? आम्ही विचारतात डिपार्टमेंटाचें मत कितें? Department has to tell the government what is required. Secondly, you see the manpower study. Clear cut. They do not know who is going to run this department next 5 years. Practical problem. Manpower study केल्या ताका वाचपाक time ना, they have given. We are not able to read the consultant's report. It's there. Then you go to the issue of strategic business divisions. Directive how to run it in a profit making. आता इथून पासून तू पळयत जाल्यार you see very clearly that there is no focus on the directions. Power theft. आता power theftaचे simple आम्ही तो विषय घेऊया. कोणाक समज complain करपाक जाय, who is the officer? Where is the phone number? Where is the email ID? So if we look at meters not being changed, I was reading present minister is criticizing the earlier minister that he has not done it. What I don't want to go into the politics of it. Both come from the same party. So my question is, who should tell the ministers, the department? Department should go to the minister and say, sir, this is, or madam, whatever, this is what it has to be done. Now, 3 lakh meters have to be made digital. Why is this delay taking place? Secondly, you are putting smart meters in Panjim. So, person from Margaon is not smart. म्हजें म्हणणें कितें आसा, डिपार्टमेंट should not take advantage of the smart city investment. Department should put its own money for meters. So 3 lakh meters for the rest of Goa, but 70 crores for smart meters in Panjim. So पणजेचो गिरायक वेगळो आसा. म्हजें म्हणणें कितें आसा, मागीर ते 3 लाख मिटर भायर उडयतले आनी परत तुमी मागीर सगळे 3 लाख स्मार्ट मिटर घेतले. सो देर इज अ एक्सरसायज which is required to be done, very deep exercise. आनी म्हाका तरी दिसता ह्या वर्सां भितर present minister has to take the initiative, seize the department, I would say seize it, and study what is there. कित्याक सगळे गॅझेटीचे सगळे रेकॉर्ड आहा, ऑल द आमचे. एक गजाल तांची आहा की फाटले 5 वर्सां भितर आतां तुमचोच मिनिस्टर तुमच्याच पयलींच्या मिनिस्टराचेर ब्लेम घालता, तुमचोच दुसरो मिनिस्टर आतांच्या मिनिस्टराचेर फार मारता. सो एक गजाल क्लियर आहा की फाटले 5 वर्सां भितर ह्या डिपार्टमेंटाची जी दुर्दशा जाल्या तातूंत भितर अजून पर्यंत मिनिस्टराचें नांव सुद्दां वेबसायटीचेर चेंज जायना. लोकांक अनइंटरप्टेड पावर मेळपाची बी गजाली मागीर उलोवया. एटलीस्ट डिपार्टमेंटाचें नांव तरी सारकें, मिनिस्टर कोण तें तरी सारकें आसपाक जाय. ही परिस्थिती जाग्यार घालची म्हण पक्षाचे वतीन तुमी तुमच्याच मिनिस्टराचेर दबाव घालतले, इतलेंच विचारता हांव. पळय, प्रश्न दबाव घालपाचो नाच. कित्याक आमचो माननीय मिनिस्टर जो आसा, ही इज वर्किंग इन द रायट डायरेक्शन अशें म्हाका तरी सारकें दिसून आयलां, बिकॉज आय हॅव हॅड लॉट ऑफ इंटरेक्शन्स विथ हिम सिन्स दीस इशू हॅज रायज्ड. हातूंत आतां एक कळून आयलें की आतां जशें म्हणलें की हे मिटरांचे बीन सगळ्यांचे जे विशय आतां आमी डिस्कस केले,
1,600 crores work has already been estimated for all this replacement of meters आणि सगळे uninterrupted power मेळचो म्हणून. तशेंच एक 15 वर्सांनी फर्स्ट टायम गोंयांत आतां 50 मेगावॅट एक्स्ट्रा पावर मेळपाचो. हातूंच्यान सोलर पावर एट द रेट ऑफ 325 आमकां मेळटलो आनी विंड पावरूय आमकां 100 मेगावॅट्स मेळपाचो आसा. ताचो एग्रीमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटा बरोबर सायन सुद्दां जाल्लो आसा अंडर द करंट मिनिस्टर्स. आतां आमी पळयत जाल्यार 2010-11 आमकां सारकी याद आसा, परत परत लायट वताली. तूं ताळगांव रावता म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन, म्हाका तुज्या एरियेच्यानूच कितके फोन येताले. 5 वरां 6 वरां आमकां लायटूच नासताली. म्हणल्यार यू कॅन टुडे टेल की फाटल्या 5 वर्सांक हें इम्प्रुवमेंट जाल्लें आसा. आज आमकां तसो पावर फेलियर ना जो पयलीं आसतालो. आनी हें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पयलींच्यान जें जावंक जाय आशिल्लें 2005 च्यान 2007, 8, 9, 10 हें जावना. हें जावना म्हणून आमकां आज म्हणजे फाटली 5 वर्सां कितें जालें ना. पळय फाटल्या 5 वर्सांक हो सगळो घोळ काडपाक फाटलो इतकें हें जाल्लें 5 वर्सां तुका तेच सांगता तो बिलाच्या यू एग्री विथ दिस. हे सगळं गोळ बिलाचोच विशय हांवें तुका सांगलो. बिलाचोच घालपाक जाग्यार 2-3 यू वर्सां एग्री विथ गेलीं. दिस आर्ग्युमेंट. ना हांव कसो पयलींच सांगला कितें हांवें. आसा? ना हे तशेंच करताय पळय. आतां फाटली 5 वर्सां तुमकां दिली, ती 5 वर्सां आनीक म्हणटा घोळ कोणाचो घोळ. आनी तुमकां 5 वर्सां जाय काय म्हणून कामत बाबान म्हणलें की हांकां तांच्यो कितलेच रे वेळ दिलो, फाटल्या तरी 5-10 हे सांगत वर्सांच्यो भोंवतले. स्टॅटिस्टिक्स हाडले आसतल्यो म्हणून दीज आर करंट स्टॅटिस्टिक्स. तसो परत परत ते ते म्हणटा तुमचे की घालतात की तुमच्या ना, टायमार चार infrastructure वर्स develop झालं. 4 वर्स 4 रुपयांचो लेट मी see. जस्ट सर लेट मी जस्ट हय, quickly. परत परत जे तुम्ही म्हणटा की सगळें तुम्ही एक बरें एक्झाम्पल दिलें, लायट फॅन गिजर आनी सगळे सोलर बरें एक हें दिलें. बट तरी आज सुद्दां डोमेस्टीक कंझ्युमर बिटवीन 100 to 200 इज स्टील 3,44,000. ओके वो आजचे स्टॅटिस्टिक्स आज 50,400 हाजेर आसा. बरें. ते वाडूंक ना. पयलीं म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत कोणें तयार केलें हें जर विचार केलो जाल्यार तुमकां खबर आसतलें हांव नको. गोंयांत पयलीं कोल्हापूरच्यान 400 kV लायन येताली. ती 400 kV हांव पावर मिनिस्टर आसतना थिवींक जें आज व्हडलें 400 kV सबस्टेशन जालें ना तें पावर ग्रीड कॉर्पोरेशनान चालू केलें. ताजे बरोबर 2 सबस्टेशन्स, एक आमोण्या आनी एक कुंकळे, ही सुद्दां. आनी म्हाका याद आसा तेन्ना वी सायन्ड एन MOU विथ पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेशन इन द कंट्री गव्हर्मेंटाचें. आनी तांचे बरोबर आमी हें करून जितलोय पावराचो डेव्हलपमेंट जालो हो मागीर न्ही, हो हांव पावर मिनिस्टर आसतनाच जाल्लो. मागीरच्या काळांत सोडून दी. आज जर कोण फ्रुट्स घेता ते फ्रुट्स हे 1999 ते 2007 टील आय बिकेम द चीफ मिनिस्टर. आय कॅन प्राऊडली से. आज सुद्दां लोक रिमेंबर करता की तूं पावर मिनिस्टर आसतना जें जाल्लें तें जालें ना म्हणून ताचे फाटल्यान. इनफॅक्ट म्हाका आज सुद्दां रातचे फोन येतात 12 वरां ती लायट गेल्यार पात्रांव तुगेलो कोणी वळखीचो आसा लायनमॅन मातशें सांग रे म्हणटा. आमकां कोणूच ना. फळं तांणी काडली आसा, झाड तुमी रोयिल्ले म्हण. ना फळां न्ही, म्हाका आमकांय तेन्ना बेनिफीट मेळ्ळें न्ही. कारण कामत बाब पावर मिनिस्टर पण आशिल्ले 1999 न्ही सर. हांव स्टॅटिस्टिक्साचे तेन्ना आमचो एक मुख्यमंत्री बरो आशिल्लो. हांव उलयतां मनोहरभाई तेन्ना सीएम हांव उलयतां आशिल्ले. ते सो ताज्या लिडरशिपीच्या अंडर बरो statistics सपोर्ट उलयतां. मेळटालो. म्हणल्यार जे हांव ते म्हणटा 2007 ते 12 जे कितें जावंक जाय आशिल्लें ते जावना. ना, तुम्ही तू जेन्ना म्हणटा पळय पयलीं हांव इन्फ्रास्ट्रक्चरच statistics जालना म्हणून हांव तेन्नाय statistics- मुख्यमंत्री तुमचोच नाही, आशिल्लो. हांव स्टॅटिस्टिक्साचेरच जे उलयतां. ते पण म्हणटा तांच्यांनी हें केलें तेन्ना डेफिनेटली ही वॉज द चीफ मिनिस्टर. पावर कॅटेगरी तांचेच इन्फॉर्मेशन पावर कॅटेगरी क्लासिफायड एज फॉलोज. डिफरंट कॅटेगरी. इंडस्ट्रियल 55%, डोमेस्टीक 28%, कमर्शियल 14%. आता ह्या टॅरिफा भितर इंडस्ट्रियल कितले वाडयला हांव नको, मार्टिन तुका सांगपाक शकतलो. वेदर दे हॅव टच द इंडस्ट्रियल टॅरिफ ऑर नॉट. Only they have touched domestic and commercial, which is creating problem. रणबाब, या. Basically, what I'm trying to say, ki ata kire asa, the situation is out in the open. Yeah. Where do we address the problem? Simple. I will just come to a simple thing. आ प्रत्येक गिरायक तू पळय तुझ्या घरान इन्वर्टर आसा, थोडे शॉपान जेनसेट आहा. You see, as per the Electricity Act, both these have to be registered with the department. There is no form with the department. So, तुझी शेणी माझ्या हातीन. See, very simple thing. Lineman वयता, कितें फॉल्ट आहा मिटराचो, मीटर बॉक्स उगडटा. He doesn't put the seal back. It is written there on the meter box. Open meter, consumer has to pay 500 rupees fine. So, I am coming back to the basics. म्हणजे कितें आसा, आज गिरायकाक भितर एक चळवळ जावपाक जाय. I had said it that day. Minister has to go to every taluka, meet the consumers face to face and say, I want to turn it around.
I am confident. I said it that day on 31st. There is a complete requirement of political will. Political will, he can do it. I have no doubt about it. He is a young person, he can do it. But he has to also adopt the same practice what Kamath adopted at that time. Have a power advisory committee, have a dialogue. Tariff वाडोवपाक जाय, हांव म्हणना वाडयनाका. But take the sectors of the economy into There will confidence. be logic behind it. Well before, आता तुम्ही फुडली टॅरिफ परत ये जातले. आता सांगता 2019 इलेक्शन इयर परत JRC टॅरिफ ऑर्डर पास जावपा जाय. सो व्हॉट इज द प्रिपरेशन फ्रॉम नाव टिल देन? भानगड अशी जाली की आमी जो भायल्यान पावर परचेस करता तो म्हाका दिसता अजूनय 3.5 रुपया पडटा आमकां. It is varying from ₹2.50 to ₹3. 350 माझ्या वेळार तो आशिल्लो अराउंड 2 to 2 रुपये ते 2 रुपये 60 पैसे. हय. टाइम पावता तसो आता आताचो जो रेट आसा तो 3.5 रुपया मेरेन पावला. आणि हांगा जी आमी एक पॉवर कंपनी केली प्रायव्हेट जिका आमी हेंच्यानी परमिशन तेन्ना दिले ती 12 रुपयांनी विकता. तर त्यांच्या कडल्यान परवडना आमकां. आमकां हो भायल्यान तो घेवचो scrap पडटा. जालो एकदम. तो स्क्रॅप तो केलो काबार तेंच्यांनी. आमकां भायल्यान घेवचें पडटा. सो एखादो पॉवर प्रोजेक्ट आमच्या कडेन हायड्रो किंवा कोल बेस जेन्ना कोल आमच्या कडल्यान वतात थंय कर्नाटकान तेन्ना एक पॉवर प्रोजेक्ट हांगा करप शक्य आसा काय फिजिबिलिटी हाची कोणी केन्ना हें करूंक ना गोंयांत. And solar. power rate clear पळया. cut. There is a power clear rate cut पळया. directive. Yeah. It is decided For by solar. Yeah. Now, आम्ही consistently डिपार्टमेंटाक सांगता to promote solar. Solar. In the public hearing, थोडे officer वचून सांगता don't support. In the hearing, consumer सांगता you don't support this solar power. Now, म्हाका दिसता department should come clean. Do you agree with what JERC and the central government is saying? आमकां आयज वर्साक We need an alternate source. प्रमोद 1213 कोटी गव्हर्नमेंटाक पॉवर पर्चेसाचेर घालपाचे पडटा. त्या शिवाय आता ही सबसिडी आसली 372 कोटी जी आता ही कमी केल्या कारणान 7 ते 8 कोटी ही जवळ जवळ 450 500 कोटीच्या सबसिडी पावतली. सो म्हणटकूच आमकां 1700 कोटी रुपया हेजेरच खर्च करचे पडटा. त्या परस सोलर जसो तसो 80 मेगावॅटाचो 80 मेगावॅटाचो प्रोजेक्ट एक आसा त्यांच्या हातून तो कितलीशी वर्सां आसा प्रत्यक्षात काय जायना. सो हांव कितें म्हणटा एक पॉवर प्रोजेक्ट जर बारीकसो आनीक आमच्या कडेन जाता आसत न्ही खंयच्या वॅलीन तितलो भार कमी जातलो. जाल्यार कमी जावपाचो. गोंयांत ते तेजे करपाक प्रॉब्लेम आहा. गोंयांत विंड पॉवर हाडपा खातीर प्रयत्न जाल्लो. म्हाका दिसता खुबश्यो कंपनी येवन तांणी ट्राय केली बट दे कूड नॉट सक्सीड विंड पॉवराचेर. मागीर तो म्हणटा भशेन सोलरा खातीर खूब कंपनी आयल्यो पूण त्या सोलरा खातीर तांकां ह्यूज ट्रॅक्ट्स ऑफ लँड जाय. म्हणजे आतां तूं जर कोचीन गेलो कोचीन एअरपोर्टाच्या भायर एक वन ऑफ द ह्यूज No, सोलर but here, एंटायर एअरपोर्ट इज मॅनेज्ड. just to interrupt, here the decentralized solar concept wherein a consumer can generate solar himself. This is what we are That they have pushing. to encourage. We are saying very much to the But department. that department is not encouraging. Exactly. म्हाका एकच फायनल एकच जाय की बारीक बारीक आता तुमची केंद्र सरकाराची धोरणां की सोलर पॉवर प्रमोट करपाचे बट थंय पॉलिटिकल विलूय दिसना आनी डिपार्टमेंटाची वील दिसना. लोकांची इतले जाली 5 वर्सां जाली 6 वर्स चालू आसा. एटलिस्ट ती वील दिसून तातूंतल्यान काम सुरू करपा इतलें तरी आश्वासन तुमी दिवपाक शकतात. आश्वासन सोड. आय हॅव सीन ऑन द ग्राउंड द वे द करंट मिनिस्टर इज वर्किंग अँड आय एम कॉन्फिडंट की येणाऱ्या एका वर्सा भितर आमकां खूब इम्प्रुवमेंट्स दिसतली. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता सगळे पॅनलिस्टांचें एकूच सादें मत आसा की डिपार्टमेंटान जर आपली जी मॅन्डेट आसा ती मॅन्डेट पाळून जर काम केलें हातूंतले बरेचशे प्रश्न सुशेगाद सुट्टले. ती जबाबदारी डिपार्टमेंटाकूय कळची आनी मेन गजाल म्हळ्यार मंत्र्यान जेन्ना लक्ष घालता आनी पॉलिटिकल वील दाखयता तेन्नाच कांय ऑफिसर आनी ब्युरोक्रेसी मातशी हातपांय मारपाक लागता. ती तयारी आनी ती वील मंत्र्यान दाखोवची इतलेंच मागतात. दत्तप्रसादान सांगलें तशें 5 वर्सां 6 वर्सां भितर आसा आनी लायट हो प्रत्येकाच्या जिवा भावाचो आनी घरांतलो विशय. ताजे कडेन खेळ करचो न्ही कोणेच करचो न्ही. म्हाका दिसता ताजे कडेन खेळ जाल्यार लोक आपली पावर दाखयतले. हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरचें. इतल्याचेरूच थांबता. आयले इतली बरी तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात फुडें. नमस्कार.